पयलीं भारतीय जनता पार्टीच्या महिला मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली आणि तातून ताणें बाबूश मोन्सेरात जे काँग्रेसचे कॅन्डिडेट आसा ताज्या विशयी सांगिल्ले की ते पणजेन आयल्या म्हणजे पणजेचे ताळगांव जावपाक जावं येता आनी पणजेच्यो महिला सुरक्षीत ना। हांव तांचे पयलीं हे स्टेटमेंट आसा न्ही ते गोवा सुरक्षा मंचाच्या महिलांच्या वतीन आमच्या महिला मोर्चाच्या वतीन तांचे एप्रिशिएट करता। हांव तांचे स्टेटमेंट एंडोर्स करता। खरेंच करेज दाखयले तांच्यांनी ते सारकें उलोवपाक की बाबूश मोन्सेरात ह्यो येत आनी सगळ्या पणजेंतल्या महिला मतदारांनी हाची नोंद घेवची की खरेंच आसा काय कितें, कित्याक ताज्यो ज्यो केसी आसा ताजेर आरोप आसा जे अजून सिद्ध जाल्ले ना पूण कोर्टान आरोपी म्हणून तो आसा त्या मायनर रेप केसीन। म्हाका फक्त एकूच तांकां इतलें सांगन दिसता की जर फाल्यां सकाळी केंद्रान बीजेपी सरकार आयलें आनी बाबूश मोन्सेरात सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा की ती एका पार्टीन केन्ना टिकना आनी ताका दिसलें थंय वचप चड बरें म्हणून तो निवडून येवं किंवा निवडून ना येवं तो येवचोच ना निवडून आमचे वेलिंगटन सरूच निवडून येतले पूण तो निवडून येना सुद्दां जाल्यार जर ताका दिसलें वयर आसा आनी फुडें आपल्याक बरें भवितव्य आसा कित्याक 2.5 वर्सां उरलीं आतां आनी ताणें जर चिंतलें फाल्यां सकाळीं आपूण बीजेपीन वचचें म्हणून जाल्यार ह्या महिला मोर्चाक म्हजो हें आसा एडवायज आसा त्या वेळार मात अशी ठाम रावात तुमी ताका परत आनी ते बीजेपीन घेवं नाकात कित्याक तुमकांय आनी सगळ्यांक भंय आसा ताचो आनी अशें जर ती करीत न्ही जाल्यार आमचो गोवा सुरक्षा मंचाच्या महिलांचो पूर्ण पाठिंबा आसतलो कुंदाताई आनी वैदेहीताई ह्या तुमच्या पत्रकार परिशदेंतल्यान ते तांकां सांगपाक सोदता बाबूश मोन्सेराताक इतलो असो बीजेपी पार्टीन घेवं नाका खरेंच तुमी असुरक्षीत जातली आनी हाज्यान पयलीं आय डोंट नो तुमी तांकां कसो घेतिल्लो आनी कसो हाव ही वॉज टॅकल्ड इन द बीजेपी सो हांव परत तांचें म्हणणें एंडोर्स करता। तशेंच आनी एक तांकां एप्रिशिएट करता की तांणी वेलिंगकर सर हे चारित्र्यवान अशें म्हणून सांगलां तांकां जी तळमळ आसा आनी सरा विशयी पळय जी तांकां भावना आसा आदर आसा ताज्या बद्दल हांव तांचे खूब तांकां एप्रिशिएट करता। अशेंच मनान तुमी आमच्या बरोबर आसचें आनी त्या मनांचें तुमच्या आसा न्ही ते वोटानूय बी आमच्याच वोटान रुपांतर जावचें अशें हांव तांकां ह्या परिशदेंतल्यान मागणें करता। एक 2-3 दिसां पयलीं पणजेचे बीजेपीचे उमेदवार सिद्धार्थ कुंकळकार ताजे बरोबर चीफ मिनिस्टर हांणी आपलो मॅनिफेस्टो हांगा सादर केलो आनी मॅनिफेस्टोन खूब कितें कितें तांणी योजना सांगल्यो। एक म्हणजे सांतिनेज ते टॉप पर्यंत 4 लेन मागीर तांची ती आनी खुबशे दोनापावल ते भाटले पर्यंत लिंक रोड। आतां म्हाका इतलेंच फाटल्या पत्रकार परिशदेंत हांवेंच प्रश्न विचारलेलो तांकां की स्मार्ट सिटीची ही योजना आसा त्या स्मार्ट सिटीच्या योजना अंतर्गत तुमच्यो प्रायोरिटी कितें आनी 5 अशीं कामां सांगा जी अजून पर्यंत तुमी प्रोजेक्ट सुरू केला जाचो पणजेकारांक पणजेचे नागरीक म्हणून फायदो जाल्लो आसा पूण ह्या मॅनिफेस्टोन तांच्या खंयसरूच स्मार्ट सिटी विशयी कसलोच उल्लेख ना। आतां पणजेकार जाणून घेवपाक सोदतात कित्याक आमी हाका वता कॅम्पेनिंगाक वता सरा बरोबर ते जाणून घेवपाक सोदता। आज सगळ्या लोकांक कळटा इंटरनेटाचेर पयलीं बेजीक जी योजना आशिल्ली ती अमृत योजना म्हणजे अटल मिशन फॉर रिज्युमिनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन अशी योजना ती ह्या योजनेच्या अंतर्गतूच स्मार्ट सिटी इज वन ऑफ द कन्सेप्ट। आतां तुमी पळय जे हे 4 लेनिंग करपाचें आसा ते खंयच्या अंडर करपाक सोदता तुमी अमृत योजनेच्या अंडर वायडर योजनेच्या अंडर करपाक सोदता काय ते स्मार्ट सिटीच्या अंडर करपाक सोदता काय तो GSIDCचो टेंडर आमच्या महेश अमरेन म्हटला तसो आसा तो काय ते इट इज जस्ट अ टेंडर GSIDCचो काय आनी कसलो हे मातशें तांणी पणजेकारांक स्पश्ट सांगचें म्हणजे ह्या निवडणुकी पयलीं सांगचें अशें आमचें मागणें आसा। तशेंच सीएमान म्हटलें की स्मार्ट सिटी इज एन ऑनगोईंग प्रोजेक्ट and it will be completed in a 5 years time. I absolutely agree with you, Chief Minister. I absolutely agree. एका वर्सान खंयचीच योजना जायना स्मार्ट सिटीनी कित्याक थोडो पयसो न्ही तो 6,200 कोटी मोडपाक जाय ते आनी वेवस्थीत योजना करून प्लॅनिंग करून मोडपाक जाय ते पूण म्हजे एक दुबाव आसा कित्याक स्मार्ट सिटी हो जो प्रोजेक्ट आसा तो 2016 राबयल्लो 2016तल्यान तो प्रोजेक्ट आयिल्लो 2016 ओके सरकाराचो निमाणो कार्यकाळ आशिल्लो 2017 परत तुमचेच सरकार आयले
वयरूय बी सरकार आशिल्ले बीजेपीचेच सरकार. आता म्हाका इतलेंच जाणून घेवपाक जाय की 2017 ते आमी आतां 2019 पावले, म्हणजे ऑलमोस्ट 3 वर्सां कंप्लीट जावपाक आयली, 2.5 वर्सांच जाली. ह्या 2.5 वर्सांनी म्हणजे उरिल्लो पळय तो तुमचो 6,200 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा न्ही, तो 2.5 वर्सांनी कंप्लीट जावपाक जाय. इफ इट इज 5 years प्रोग्राम, इफ इट इज 5 years प्लॅनिंग, जाल्यार ह्या फाटल्या 2.5 वर्सांत तुम्ही कितलो पयसो मोडलो स्मार्ट सिटीच्या अंडर हे पयलीं क्लियर करा. कित्याक प्रत्येक वोटराक आनी प्रत्येक ह्या देशाच्या नागरिकाक खबर आसपाक जाय आपल्या पयन पयचो हिशोब दिवपाचें काम आसता न्ही तें सरकाराचें आसता. ताका लागून इलेक्शन जावच्या पयलीं ह्या मॅनिफेस्टोन ताणें कांयच सगळें गुड बंगाल करून दवरला तें कांयच लोकांक कळना. कित्याक हे खंयच्या हातून पळयता खंयच्या प्रोजेक्टाक काय तो घुसपागोंदळ करता आनी लोकांक फटयता तें कळना. सो बेजीक इशू इज हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आसा न्ही ते लोकांच्या मुखार मांडप आनी लोकांक व्हडली व्हडली सपनां दाखोवप. कित्याक ते व्हडले जितले व्हडले प्रोजेक्ट तितली व्हडली कमिशनां काय कितें अशें लोक आमकां विचारपाक लागल्या. ह्या विरुद्ध गोवा सुरक्षा मंचाचो तुमी मॅनिफेस्टो पळयात. इट इज व्हेरी सिंपल. बीजेपीचो जो मॅनिफेस्टो आसा न्ही तो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड आनी गोवा सुरक्षा मंचाचो जो आसा न्ही मॅनिफेस्टो इट इज पीपल ओरिएंटेड. आमकां लोकांक सामकें जीवन आसा न्ही तें सुखसोयीन सामकें इजी करपाक जाय. आनी होच खंयच्याय सरकाराचो आनी किंवा खंयच्याय योजनेचो आसा न्ही तो अंतीम एम आसपाक जाय की लोकांचें जिवीत दैनंदीन जिवीत सुरळीत जावपाक जाय. पूल ब्रिज ह्यो सगळ्यो गजाली मागीर, पूण जे दैनंदीन जे आमी गोवा सुरक्षा मंचान मॅनिफेस्टोन मांडला ते म्हणजे दैनंदीन 24 वरां उदक, दैनंदीन 24 वरां लायट, हे आमचे बेसिक नेसेसिटी आमची. आनी पणजेकारांची इट इज अ स्मिथ सिटी. कित्याक पणजी ही शान, पणजी ही सिटी आसल्या कारणान पणजी ही सगळ्या गोंयची शान. हांगा जगभरा वयले ट्युरिस्ट येतात आनी आमची शान अशी लोक म्हणटात हांगा येवन की सगळी पणजे घाण पसरल्या म्हणून. सो तो कचऱ्याचो प्रोजेक्ट तुमी आतां कितली वर्सां जाली करता, तो तुमी कितले बेगीन ऑन प्रायोरिटी करतले. यू हॅव टू टेल द प्रायोरिटी अँड यू हॅव टू टेल द टायमींग.